हांव गोंयकार गोंयांत रावता. कोंकणी मनीस म्हूण अभिमान भोगता. कोंकणी मनीस म्हूण अभिमान भोगता. कोंकणी म्हजी वळख, कोंकणी म्हजी अस्मिताय. कोंकणी म्हजी वळख, कोंकणी म्हजी अस्मिताय. कोंकणी म्हजें दायज, कोंकणी म्हजें दारजणें. मोतेंतलो मोयपास, मांद्यांतलो कुंपास. मोतेंतलो मोयपास, मांद्यांतलो कुंपास. देखणेंतलो आभास. संतोष म्हाका दिता खास, संतोष म्हाका दिता खास. ह्या दायजा विणें म्हजें कसलें जिणें. ह्या दायजा विणें म्हजें कसलें जिणें. जैत कोंकणीचें तेंच सैत म्हजें. सैत कोंकणीचें तेंच सैत म्हजें. नमस्कार. राष्ट्रीय कवितांचो दीस 2020 ह्या दिसा तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार आनी येवकार. आयचो पयलो अंतरराष्ट्रीय कोंकणी कवितांचो उत्सव. ह्या उत्सवान केलेल्या स्पर्धेचो निकाल आयज आमी जाहीर करतात. मोगाच्यानो ही यात्रा कितली मोगाची, कितली अर्थाची, कितली उमेदीची जाली. ह्या यात्रेंत 80 कवींनी आपली कविता सादर केली. कितली स्वादीक, कितली रोमांचीक, कितली आवडीची, कितली मोगाची कविता आमकां पळोवंक मेळ्ळी. 4 वर्सांचे भुरगे ते 60-65 वर्सांची आमची मोगाची मालगुडी. कितलो मोग, कितली अपुरबाय कोंकणी भाशेचो. ह्या स्पर्धेक बरो निकाल येवंक आमकां 3 मानेस्तांनी आदार दिलो. परिक्षक जावन पयलें वादालूप बाय डायस. कवी म्हटल्यार आनी कोंकणी कवी म्हटल्यार भारतभर तें गाजता. आमचो मालगोडो कवी पाद्री लिनू डेसा. तसोच कोंकणी उलय लंडन फुलय हो नारो गाजोवपी, लंडनाक गोंयचो आवाज परगटपी RJ रॉक वाज. तिनूय मानेस्तांक आमची काळजां मोनाची परबीं दिनवास, आर्गां. कित्याक वेळ काडून 80 कवितांची तुमी मोलावणी करून तातूंतले आयज आमचे कामकारा विजेते तुमी दवरले. काळजाचे कॉलेक्टान तुमकां देव बरें करूं. आनी आयज आमी इनामाची परगटणी करता. आनी आयज इनामां परगट करूंक विजेत्याची नांवां सांगूंक आमी ह्या भेटेक पाद्री कोसेसांव सिल्वाची. पाद्री कोसेसांव एक कॅरिस्मॅटीक पाद्री, रेतीर दिवपी पाद्री, एक अखोण कोंकणी मोगी. भेटेक या पाद्री कोसेसांव सिल्वाची आनी इनामाची परगटणी करुया. मोगाच्यानो पयले अंतरराष्ट्रीय कोंकणी कवितांच्या उत्सवात मिस्त्री रुबान गोन्साल्वीस ह्या नुस्तीक कवितांच्या स्पर्धेचो आतां निकाल दिवपाचो वेळ जालो. तर पयलो निकाल जाहीर करतना हो निकाल सगळ्यांकूच तावे. कित्याक युट्यूबाचेर तुमी हो निकाल पळयला. सगळ्यांत चड जाका व्ह्यूज मेळटा म्हणटच व्ह्यूअर्स चॉयस एवॉर्ड. आनी हो एवॉर्ड मेळटा वॅलेन्सी डिसोजा. वॅलेन्सी बाय डिसोजा आमची पयली. विचार म्हज्या मनांतले उतरांतल्यान गुंतून हाडटा. वपाऱ्याचे भांदार पळय उतरा रुपान हारसो कोत्ता. दांत मोचे, वोंट मोचे, खोबरो नाका वाऱ्यार घालूंक. दांत मोचे, वोंट मोचे, खोबरो नाका वाऱ्यार घालूंक. वोंटीक लेगून कान आसात, उलोय आवाज लो करून. वोंटीक लेगून कान आसात, उलोय आवाज लो करून. दुसरो इनाम बरी कवितेची गोष्ट बेस्ट पोएम कंपोज. आनी हाचो दुसरो इनाम घेता विशाल गावस. विशाल बाबा. कौलांचा घर ना म्हडक्या तुडक्या दार ना. कौलांचा घर ना म्हडक्या तुडक्या दार ना. दारातल्या तुळशीक मातयेचा पेड ना. गावाता
गाव उरांगना. घरा फाटली खोप ना, लाकडांची रास ना. घरा फाटली खोप ना, लाकडांची रास ना. मातयेच्या चुलीर भगुण्याची घस ना. गाव आता गाव उरांगना. कवितेची बरी रचना, बेस्ट पोएम कंपोज. पयलो इनाम आनी पयलो इनाम जाता मिनीन अल्मेदा. मिनिनो अल्मेदा. पिंजऱ्यांतले सुकणे अजून. पिंजऱ्यांतले सुकणे अजून पिंजऱ्यांतूच उरचे कित्याक. सुटके खातीर ताणे अजून फडफडचे कित्याक. पिंजऱ्यांतले सुकणे अजून पिंजऱ्यांतूच उरचे कित्याक. सुटके खातीर ताणे अजून फडफडचे कित्याक. बंदेपणाक सुटका मेळ्ळ्या. बंदेपणाक सुटका मेळ्ळ्या. सुकण्याक उडूं दी मेकळ्या मळबांत. सुकण्याक जियेवं दी सुटके वाऱ्यांत. आता वेळ कवितेचो पुरस्कार. उत्तम कविता, द बेस्ट पोएम रिसायटेड. आणि तिसरो इनाम या भागात येता सुजत रमेश शेट्टी. सुजीत रमेश शेट्टी. पूर्वी तुका आवय, म्हजी मोगाळ आवय. माणकुली आशिल्ली तेन्ना आमी आवयच्या होटयेन खेळटाली. धांवता धांवता खेळटा खेळटा पांय निसरून मात पडटाली. पुराय रान गांव मांडून झळामळा भोंवताली आनी आवयच्या मांडयेर येवन न्हिदताली. मोव मोव गादयेवरी आवयची मांडी. बेस बरी न्हीद खंय मेळटली आनी. उत्तम कविता, द बेस्ट पोएम रिसायटेड. दुसरो इनाम येता इन्फांच्यो पिरीस. संवसाराचें निसवणपण जाता काय दिसता. मनीस एकामेका कडेन झगडोन दीस सारता. दुसऱ्याचो फायदो घेवपाक रातीचे दीस करता. मनीस जात चड तेंप थोकची ना कशी दिसता. पूण हें म्हणपाक हांव प्रवादी न्हय. हिरणा अजून उडयो मारता रानांनी. नुस्तें अजून मेळटा आमच्या दर्यांनी. सोरोप उंदीर आपालिपा खेळटा आपल्या बिलांनी. आनी झाडां आमकां खोशी दिता आपल्या फोडा फुलांनी. सगळ्यांची नदर ह्या पुरस्काराचेर आसली. उत्तम कविता, द बेस्ट पोएम रिसायटेड. आणि हो पुरस्कार जिखता, हो इनाम जिखता शर्वणी के नाईक. शर्वानी के नाईक. मनशा उठलो रे काय अजून हीच जावना. मनशा उठलो रे काय अजून हीच जावना. धर्तरेचे हाल जाले तरी तू उठना. धर्तरेचे हाल जाले तरी तू उठना. आड्डताली रे ती सद्दा रडटाली. आड्डताली रे ती सद्दा रडटाली. पूण तिका न ऐकता तुवेंच ही परिस्थिती हाडली. पूण तिका न ऐकता तुवेंच ही परिस्थिती हाडली. सगळ्या विजयतांक आमची काळजा मोलाची परबी. मागता ओखण कोंकणी मोगी. जंय कोंकणी भाशेचो वावर आसा थंय ताची योगदान मोठ्या प्रमाणात. आमच्या मोगाचो कॅरिझमॅटीक पाद्री कोसेसांव डिसिल्वा ताणें ऑलरेडी आमचे रिजल्ट्स डिक्लेअर केले. 2 उतरां सांगली. म्हाका खुशालकाय भोगता मायकल आनी सांगत्यान शाबासकी दिवन ह्या कवितांचो स्पर्धो घडून हाडून आमची मायभास आंतरराष्ट्रीय अदीक मोडार वरसडीत केली देखून. फुडाराकूय मायकलान जे कोंकणी भाशे बसत जाली ते केला. आनीकूय असले स्पर्धे घडून हाडून आमच्या तरणाट्यांक उर्बा उमेद आनी नेट दिवचो. शाबासकी मायकल. देव बरें करूं. मोगाच्यानो देव बरें करूं. मोगाच्यानो ह्या स्पर्धेक लागून जायतेच जाणांक तुम्ही वेळ करून ही कविता ऑनलायन वचून तुम्ही पळयली. कर्जाचे खोलायतान तुमचेय दिनवास. फॉर्मली वोट ऑफ थँक्स दितेले. जाणे
हाची संकल्पना केल्या, सगळी मांडावळ केल्या, सगळी वेवस्था केली. तांसिया बाय पिरीस. तांसिया बाय, काळजाचे खोलायकतान तुका आमचे दिनवास. तशीच ह्या कवितांक लागून खूप त्रास घेवपी आमचो टेक्निकल हेड, काळजाचे खोलायकतान तुका आमचे दिनवास. नमस्कार. जिविताची व्हडली उडी अजून मारची आसा. जिविताची व्हडली परीक्षा अजून दिवची आसा. हांवें फकत चल्ला तो मारोग मेजला. मोळप मेजपाचे अजून उरलेले आसा. मोगाळ कोंकणी मोग्यानो, कविता बरोवपाची फकत सुरवात जाल्या. लांब मारोग तांचो आसा. पयले अंतरराष्ट्रीय कोंकणी कवितेची ऑनलायन स्पर्धा. आयच्या दिसा म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक जाता की खरेपणी ही यशस्वी जाल्या म्हणून. कित्याक चिती नासतना 81 एंट्रीज आमकां मेळ्ळ्यो आनी एकान एक कविता बऱ्यांतली बरी आसली. स्पर्धेच्या शेवटाक आमी पावल्या, पूण कांय लोकांक दिनवाशी नासतना आमच्यान ही स्पर्धा सोंपोवंक जायना. पयले सुवातेर एंथनी वेरोनिका आनी कुवेट कोंकणी केंद्र. कलानिकेतनाचे कसलेय प्रोग्राम आसत जाल्यार तांचो तेंको आनी आदार सहकार आमकां आसताच. दुसरे सुवातेर एंथनी गोन्साल्वीस राजू हाणें आपल्या बापाय मेस्त्री उर्बान हाच्या उगडासाक हे स्पर्धेची इनामां आमकां भेटयली. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रोफेसर नेली रॉड्रिगीस, MES हायर सेकंडरीची प्रिंसिपल, तेच पोरी डॉक्टर कॉस्मो फर्नांडीस, MES कॉलेजीचो कोंकणी विभागाचो HOD, हांचे आमी काल सांतान दिनवास दिता. तेच पोरी UKची बिवलाबाई वाज हाणें आमच्या कवितांचो आस्वाद घेवन एक खास इनाम भेटयला. तो भेटयला मायकल कुलाबाबाक. हो मोग एक सुंदर भावना. ही मोग एक सुंदर रूप घेता. ही मोग केन्ना रडयता, केन्ना हांसयता आमकां. मोग आसा देवाची कृपा, पूण आज देवाचे शिवाय मोग घडटात. तेच पोरी दालगादो कोंकणी अकादमीक तांचो आदार दिल्ल्या खातीर तांचे दिनवास. सर शेवटी हे कवितेचे स्पर्धेचे परीक्षक बाब RJ रॉकवाज, फादलिनो डिसा आनी मॅम ग्वादलूप डायस हांकां काळजाचे खोलायकतान आमी दिनवासूंक सोदता. कितले त्रास घेवन बरेच वावर करून एक कविता विस्कुटावन पळोवन तांणी आपले मार्क्स दिल्या आनी बरे तरेन जजींग केल्ल्या खातीर तांकां आमी दिनवासता. आमचे कलानिकेतन गोवा संस्थेच्या सालबोंडाराक, ताच्या वांगड्यांक, आमची आख्खी ऑर्गनायझींग कमिटीक आनी भोव करून आमच्या टेक्निकल हेडाक काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. ही कोंकणी कवितांची स्पर्धा जे परी आमी ह्या वर्सा केल्या तेच परी दर वर्सा करूंक आमची तयारी आसा. देवाक जाय जाल्यार आनी तुमचो सगल्यांचो आमकां आदार सहकार लाभल्यार आमी ती दर वर्सा जरूर घडून हाडटले. ह्या वर्सा तुमी आमकां तुमचो जायतो मोग दाखयलो. फुडल्या वर्सा आनी दर वर्सा तुमच्या आदार सहकाराची आनी मोगाची आमी वाट पळयता. ते मेरेन कोंकणी उलोवया, वाचून बरोवया, कोंकणी आमची मायभास म्हूण गर्वान परगटया. कोंकणी उलोवया, वाचून बरोवया, कोंकणी आमची मायभास म्हूण गर्वान परगटया. देव बरें करूं. मोगाच्यानू, कोंकणी आमची वळख, कोंकणी आमची अस्मिताय. हीच अस्मिताय जागून एक कोंकणी मनीस म्हूण अभिमानान जगुया. जय जय कोंकणी माता.